नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। सप्तक उत्सवात घेवचे नात वांटो उत्सव समितीन विस्वासांत घेवंक नाशिल्ल्यान पार समितीचो निर्णय। अल्दोना फ्लॅटाक उजो लागून अदमाशेक 5 लाखांचें लुकसाण, शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास। खांडेपारा घराच्या वण्टीचेर मोखली कार, पुलीस कॉन्स्टेबल चलयतालो कार, इन्शुरन्स आनी पोल्युशन नासतना चलयतालो गाडी। साश्टीच्या शारिरीक शिक्षकां खातीर खेळामेळा कार्यशाळा, रवींद्र केळेकार ज्ञानमंदिर आनी खेळा खात्याचो जोडपावलां जाली कार्यावळ। भांगरा वस्ती फारोवपाच्या प्रकरणात फोंडे पुलिशेन 2 जाणांक केली अटक, चोरिल्ल्यो वस्ती केल्यो हस्तगत। वाळपयच्या नावेली पणसामळ रस्त्यार कंटेनराचो लायटीच्या खांब्याक धपको, वाळपय शारासयत गांवगिरो वाठारांत काळखांत। आनी आतां खबरो विस्तारात। श्री दामोदर भजनी सप्तकाच्या उत्सवात बाजारकारांक सोडून हेर पार समितीक विस्वासांत घेवंक नाशिल्ल्यान अंदू श्री दामोदर भजनी सप्तकांत वांटेकार जावचे नात असो निर्णय वेगवेगळ्या समिती पदाधिकाऱ्यांनी घेतला। पार मिरवणुकेच्या 13 जुलयाक जाल्ले बसकेत आमचे कडेन निमण्या खिणाक माची आनी गायकांक संघटीत करपा खातीर फावोसो वेळ ना, तशेंच पार आनी गायकांच्यो बैठकी जावच्यो नात। अंदू श्री दामोदर सप्तकाच्या उत्सवाक 123 वर्सां पुराय जातात। सप्तकाचो उत्सव दबाज्यान मनोवपा खातीर फुडल्या वर्सा आमी उत्सवांत वांटो घेतले अशें गडेकार समाजाचे सचीव विशाल भानुदास नायक हांणी सांगलें। नाभिक समाजाचो अध्यक्ष हो आमचो वास्को सप्तक चलता हो हेजी डिसिजन घेवपाक लागून 13 तारखेर कमिटीन मिटींग आपयल्ली सगळ्या पारवाद्यांची आनी ते मिटींग आमी सगळे हजर आसले। ते आतां फुडें कशें करपाचें पार जशें गेल्या 2 वर्सां तर आमची अशीच गेल्ली सप्तक जावंकूच नासलो, तेन्ना त्यांनी आमकां सगळें एक्सप्लेन करता सांगलें की आमकां डेप्युटी कलेक्टराचें अजून पर्यंत परमिशन मेळूंक ना, ताका लागून आमी अजून पर्यंत कांयच तुमकां डिसिजन सांगूंक शकना। त्यामुळे आमी कितें करपाचें, आमी तांकां विचारलें आमी फुडें कितें करपाचें, पार करपाचें ना करपाचें हो सप्तक आमी कसो करून साजरो करपाचो। जे 2 वर्सां पयलीं आमी फाटीं साजरो केला तेच तरेन आतां वयर 3रे वर्स साजरे करपाचें। ते म्हळ्यार आमी पार करचें ना, तेन्ना तुमी तुमचें थाराया। आमी सांगलें आमकां आतां 1 म्हयनो फक्त उरला, 1 म्हयनो उरूंक ना, सगळी तयारी करता जाल्यार कमीच कमी आमकां 1 म्हयनो तरी लागता वर्गणी गोळा करपाक जाय, कित्याक आमचे कडेन फंड्स नासता। आमकां वर्गणी गोळा करपाक जाय आनी बाकीची अरेंजमेंट करपाक जाय, चित्राची अरेंजमेंट करपाक जाय, गायनाची अरेंजमेंट करपाक जाय, सगळें करपाक जाय। आनी आमची मिटींग घेवन त्या फुडें समाजाची मिटींग घेवन मागीर ते आमी सगळें डिसायड करता। ते म्हळ्यार आतां तरी आमकां तें शक्य ना, आमी पार करपाक तयार आसा, प्रोवायडेड तुमी आमकां कितें तरी फंड्स तुमचे हितूनसून आमकां दियात जाल्यार तुमी आमकां ते म्हळ्यार आमचे कडसून तुमकां कांयच फंड्स मेळूंक शकना। जाल्यार म्हळ्यार आमी तांकां सरळ सांगलें की आमचे कडेन तशें जाल्यार आमचे कडेन तें शक्य ना, बाकीचे सगळें म्हणपाक लागलें कितें आमचे कडेन शक्य ना, ताका लागून आमी पार करपाचें। आनी मिटिंगेन तेंच्यान डिसिजन घेतलें मागीर की ह्या वर्सा आमी पार करया नाका, गायन दवरया नाका, दिंडी हाडया नाका, आनी जी 2 वर्सां पर्यंत चलत येयल्या ते हे 3रे वर्स करया आनी फुडल्या वर्सा मागीर बरे तरेन करया। मागीर तेंच्यानी विनायक गोंगे आहा पळय तेणी सरळ सांगलें की तुमकां कसलोच फंड मेळूंक शकना आमचे कडसून, तेन्ना तुमी डिसायड करा। तेन्ना मागीर ते फायनल डिसिजन जालें आनी ते आमी पार न करपाचें थारायलें। अल्दोण्या सेंट थॉमस शाळे कुशीक आशिल्ल्या आदित्य रेजिडन्सींतल्या एका फ्लॅटाक उजो लागिल्ल्यान अदमाशेक 5 लाख रुपयांचे लुकसाण जालें। सुदैवान घरांतल्या कोणाकूच कांय जावंक ना। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याची शक्यताय उक्तायतात। ही घडणूक शुक्रारा घडल्या उपरांत म्हापशें उजो पालोवपी दळाक सांजे वेळार 6 वरांचेर कॉल आयलो। उजो पालोवपी दळान घटनास्थळाचेर पावून व्हडली घटना जावपाची वाटयली। हो फ्लॅट मार्टिन लोबो हाच्या मालकीचो आसा। मार्टिन लोबो हांणी सांगले की ह्या उज्यात त्याच्या फ्लॅटाच्यो 2 कुडी पुराय लासून गोबर जाल्यात। हातूंत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणां तशेंच हेर साहित्य लासून गेले।
जातून कॉम्प्युटर, AC, लॅपटॉप, प्रिंटर, 2 लोखंडाच्यो आरमारी तशेंच भांगराच्या वस्तूंचो आस्पाव आशिल्लो. आपल्या अदमाशेक 5 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे घर मालकाचे म्हणणे आसा. शुक्रारा दनपारच्या 3:30 वरांच्या सुमाराक खांडेपारा संदीप पारकर हाच्या घरार GA03H7214 क्रमांकाची हुंडाय I-20 मोटार आदळी आनी अपघात जालो. ही मोटार चलोवपी पोलीस कॉन्स्टेबल आसलो. तो राजभवनात कामाक आसता. ताचें नांव आशीष सातोडकार. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चालक बरोच वेगान गाडी चलयतालो तशेंच येरादारी करपाक फावो ते दस्तावेज ताचे कडेन नाशिल्ले असो दावो घराचो धनी संदीप पारकर करता. जो रखवालो आसा तोच व्हॅल्युएटर जाला म्हणून मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत जे गृहमंत्री आसा तांच्यांनी ह्या प्रकरणात लक्ष दिवपाची गरज संदीप पारकर हांणी उक्तायला. ह्या अपघातात संदीप पारकर हाच्या घराचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जाला. पळयता आसतले आज 3:30 वरांचेर एक कार येयली हुंडाय I-20 आनी तितूंत एकलो पुलीस कॉन्स्टेबल ती गाडी चलयतालो. तो राजभवनान कामाक आसता. आशीष सातोडकर नांव तेजें. आनी एक म्हणजे वायलेशन तेज्या गाडयेक पोल्युशन सर्टिफिकेट ना, टिंटेड ग्लास आशिल्ले आनी तिसरें म्हणजे तेगेले इन्शुरन्स आसा ते 7 मे 2020 काबार जाला. हे पुलीस जावन इतलें वायलेशन करता हेजेर एक्चुअली सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची गरज आसा. असले मनीस टर्मिनेट करपाची गरज आसा. कित्याक आज तेणें जे आमच्या घराक जे डॅमेज केल्या पळय न्ही हे ड्यू टू नेग्लिजन्स. इतलो रफ ड्रायव्हिंग तेगेलें आशिल्लें. आतां ताका मेडिकल टेस्टिंगाक व्हेला. म्हाका डावट आसा एक तर तो ड्रग्स घेतलो आसतलो नाजाल्यार पिला तरी आसतलो. कित्याक नॉर्मल मनीस इतलो हिट करूंक शकना घराक. तेगेलो ब्रेकार म्हणटा तो पान आशिल्लो आनी जेन्ना आमी घरांतल्यान धांवन येयलीं तेन्ना पळयत जाल्यार ताका कितें जालां तेंच खबर नाशिल्लें. तो शुद्धरूच आशिल्लो. म्हाजी मातशी चूक जाली. तेणें म्हाका प्रॉमीस केलें की आपल्या कडेन चूक जाली, आपल्या कडेन इन्शुरन्स बीन कांय ना, आपूण त्रासान पडटलो, आपूण पुलीस कामाक आसा म्हणून हांवें ताका इमिडिएट कावंट हांव ओके म्हटलें तूं म्हाजें कम्पन्सेशन करून दिता. तो म्हणपाक आपूण सगळें करून दिता. आनी मागीर 7-8 जाणांक घेवन येयलो आनी आपूण बोले इतलें करूंक शकना, वयले जस्ट टचअप वर्क करूंक शकता म्हणून हांवें ते लास्टाक पुलीस कंप्लेन रजिस्टर करपाची केली. आनी दुसरे तेज्या बरोबर जे येयल्ले तेंचे नंबर प्लेटी दोनी आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो ब्रेक डावन करून वयर काजीनी काडून उडयल्यो. कितें म्हणजे तेंचो कितें एजंडा आशिल्लो खबर ना म्हाका. पयलीं कॉम्प्रोमायजाची भाशा केली आनी मागीर म्हणपाक आपूण तें करूंक शकना. ओके फायन म्हटलें. हांव म्हणलें कंप्लेन रजिस्टर्ड करता. आतां ताका मेडिकल टेस्टिंगाक लागून व्हेल्लो आसा. आनी म्हाजें स्पेशली आमचे CM जेचे कडेन होम मिनिस्टर पद आसा प्रमोद सावंत हाका हांव रिक्वेस्ट करता की असले निश्काळजीपणा तुमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान दवरूं नाका. हे लोकांक त्रासान घालपी मनीस. कितें दुसरें हांव IGPक सुद्दां लेटर करपाचो आसा आनी आतां म्हाका रिपोर्ट गावलो की हांव ते कोर्टानूच घालपाचो आसा. 2-2 वर्सां विदाउट इन्शुरन्स गाडी चलयता. तो बीन एक पुलीसमॅन. जो रखवाला आसा तोच वायलेटर जाला हांगा सद्या. तेका लागून असल्यांक जॉबाक दवरून फायदो कांयच ना. हेंकां सस्पेंड न्ही, हेंकां टर्मिनेट करपाची गरज आसा. रवींद्र केळेकार आणि ज्ञानमंदिर आणि खेळा खात्याच्या जोडपावलां साश्टी तालुक्यांतल्या शारिरीक शिक्षकां खातीर खेळामेळ कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. खेळा खात्यान वेवस्थापन म्हणटा ती गजाल नाशिल्ली. आपूण खेळा पदाचो पदभार सांबाळिल्ले उपरांत 60 दिसां भितर खेळा जागे खात्यार घातिल्ल्याचो नवो खेळा संचालक अजय गावडेन सांगलें. जेन्ना हांवें ह्या डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हाचो चार्ज घेतलो त्या वेळार अक्षरशः 60 दीस लागले रिऑर्गनायज करपाक. ऑलमोस्ट
reorganized because it was in very bad shape in terms of organization. Championship जाली, so कितले लोकांनी ती athletic championship पळयली म्हाका खबर ना. I think आमी फक्त स्कुलान वतात आनी परत जशे शैलेंद्र सरान तुमकां सांगले ते प्रमाणे जो पर्यंत तूं आपल्या भितर तो आत्मसात करून घेना ना I want to create players, I want to develop someone तो पर्यंत त्या कोचाची तशी त्या भुरग्यांकडे डेव्हलप करपाचे I don't think he will be able to develop. हवेली कुर्टी हांगा भाड्याचे कुडेत रावपी एका बायलेच्यो सुमार 1 लाख रुपयाच्या मोलाच्या भांगराच्यो वस्तू फायरिल्ल्याच्या प्रकरणात फोंडे पुलिसांनी यल्ला लंग भोमण्णा तोगरी आणि चंद्रू विरप्पा उनकी ह्या दोगांय आरोप्यांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भाड्याच्या कुडीत रावपी सुवर्णा कैसरे हांच्या कुडीत 24 जुलय दिसा दनपारां 2 ते सांजे वेळा 6 वरां मजगतीं चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. ह्या वेळार कुडीत कोणूच नाशिल्ल्याची संद साधून चोरांनी कुडीत दवरिल्ली भांगराची सळपळी, कानातली आणि 2 मुदयो फारयल्यो. ह्या संबंदीत रितसर पुलीस कागाळ केल्ली आसा. पुलीस चौकशेत अटक केल्ले दोनूय दुबावीत वांटेकार आशिल्ल्याचे दिसून आयले. उपरांत चोरिल्ल्यो वस्तू पुलिसांनी हस्तगत केल्या. वाळपयच्या नावेले फणसामळ रस्त्यार कंटेनरान विजेच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान वाळपय शारा वांगडा गांव लेगीत काळखांत आसात. ह्या कंटेनरान वीज खांब्याक धपको दिल्ल्यान विजेचो खांबो मोडून पडलो. मुखावेल्या पंचायत वेंचणुके खातीर वेंचणूक आयोगान शेनवारा लोगोचे उक्तावण केले. ह्या वेळार वेंचणूक आयुक्त WV रमणमूर्ती आणि दोनूय जिल्लो अधिकारी हाजीर आशिल्ल्यो. 41 प्रभागांनी सदस्य बिनविरोध वेंचून आयले. ताका लागून 830 प्रभागांतल्या 788 प्रभागांनी वेंचणूक जातली. बार्देस तालुक्यांतल्या रेईस मांगूस वाठारांत 12 जाल्यार तिसवाडी तालुक्यांत चिंबल वाठारांत 9 संवेदनशील मतदान केंद्रां आसात. दक्षिण गोंयांतल्या 23 प्रभागांनी उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात. प्रचाराच्या वेळार आचारसंहितेचो भंग जावचो न्ही ह्या खातीर 99 भरारी पथकां नेमिल्ल्याचे दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी ज्योती कुमारीन सांगले. The Goa State Election Commission has announced the Goa general elections to village panchayats, which will be held on the 10th of August, and the counting will be held on the 12th of August. And subsequently, after the notification, the Model Code of Conduct has been enforced from the 16th of July, and it will be in place till the completion of the election process. Now, in North Goa district, there are a total of 97 village panchayats, which are going for poll. There are a total of 736 polling booths. There are 830 wards, and the election will be held in 788 wards, out of which, because 41 are unopposed wards. Now the total number of voters in North Goa are 4,05,993, out of which male voters constitute 48.7%. The female voters constitute 51.29%. And there are 2 third gender voters as well in North Goa. Now the nomination has commenced since the 18th of July, and the last date of nominations was 25th of July. Scrutiny and withdrawal has taken place on the 26th and 27th respectively, out of which 41 are unopposed candidates, and the final list of contesting candidates, which are also in the notice boards of the returning officers in Form 5, are 2,667 in the entire North Goa. In South Goa, there are 89 village panchayats who are going for polls, and there are 11 returning officers. Each returning officer is assisted by an assistant returning officer. Ponda Taluka has 19 village panchayats, Marma Goa has 7, Salcete has 33, Kepe has 11, Sangim has 7, Kanpon has 7, and Dharbandura has 5. The nomination process is over, and since there are some wards where the candidates have been elected as unopposed, so we have 23 such wards in South Goa district. The elections are going to be held in 2, 3, 4, 8 wards of these 7 talukas. The flying squad, 99 flying squads are in place, and 72 sector officers are in place to enforce that the Model Code of Conduct is not violated during the campaign process. Regarding the arms held by the people in the areas going for voting is issued by the district collector. Like in the same way, the liquor prohibition after 10 o'clock order also has been issued.
The campaign period has been restricted till 10 p.m. and that has to be followed by the candidates. म्हापशेच्या नव्या कदंबा बस स्टँडावयल्या शौचालयात सापडिल्ल्या रित्या सिरिंजा विशीं पुलीस तपास करतात. ह्या प्रकरणाच्या मुळाव्या मेरेन वचपाचो आमचो यत्न आसतलो अशी प्रतिक्रिया उपसभापती जोशुआ डिसोजा हांणी दिली. म्हापशा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत तो पत्रकारांकडेन उलयतालो. बस स्टँडा वयल्यान शौचालयात सिरिंज मेळप ही गंभीर गजाल आसा. कदंबा महामंडळाचे अधिकारी आणि नागरी भलायकी केंद्राक लेगीत हाची म्हायती दिल्या आणि हो प्रकार पर्यटक प्रवाशा कडल्यान घडला काय आनी कोणा कडल्यान घडला तें अजून स्पश्ट जावंक ना. हाचो तपास चालू आसा अशें म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा हाणें सांगलें. धा तारखेक जावपी ग्रामपंचायत वेंचणुके खातीर पेडणे तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वेंचणूक मतदान केंद्राचेर वेंचणुकेचें काम हाताळपी अधिकाऱ्यां खातीर शुक्राराक पेडणे सरकारी महाविद्यालयाच्या सभाघरांत प्रशिक्षण शिबीर आयोजीत केलें. हे प्रशिक्षण प्राध्यापक वसंत कोळंबकर आनी प्राध्यापक विजय परब हांच्यांनी सकाळ आनी सांज अशा 2 सत्रांत प्रशिक्षण दिलें. ह्या अधिवेशन केरीच्या 8 ग्रामपंचायतींत जालें. पहिल्या श्रावणी शेनवाराच्या निमतान सांखळेच्या मारुती देवळात सकाळच्यान भक्तांनी बरीच गर्दी जाल्ली आणि गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. भक्तांनी अभिषेक करतानाच तेल आणि रुईची पानां घालून मारुती रायाची भक्तिभावान सेवा केली. शेनवार हो रामभक्त श्री मारुती रायाचो दीस. मारुतीचेर उपाट श्रद्धा आशिल्ले भक्त दर शेनवारा श्री मारुती देवाची सेवा करतात. श्रावण म्हयन्यांत तर भक्त व्हडा भक्तिभावान दर शेनवारा मारुती देवाचें दर्शन घेवपाक येतात. श्रावण महिनो सुरू जालो आणि आयज श्रावणातलो पयलो शेनवार. ह्या निमतान सांखळेच्या मारुती देवळांत मारुतीच्या भक्तगणांनी देवळान बरीच गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. भक्तांनी अभिषेक करतानाच तेल आणि रुईची पानां घालून मारुती रायाची ह्या पहिल्या श्रावणात शेनवारा भक्तिभावान सेवा केली. हो शेनवार रामभक्त श्री मारुती रायाचो दीस आशिल्लो तेन्ना मारुती रायाचेर उपाट श्रद्धा आशिल्ले भक्त दर शेनवारा श्री मारुती देवाची सेवा करतात. साखळीचे मारुती स्थान मारुती मंदिर ह्या देवाची हांगा भक्तांक खूब श्रद्धा आसा आनी प्रत्येक शेनवारा लोक मोठ्या संख्येन हांगा दर्शन घेवपाक येता. त्या प्रमाणे अभिषेक पावती करून आपली मनोकामना कितें आसा ती भटजीक सांगून भटजी मार्फत पुरी करून घेता. आनी तशेंच श्रावणी शेनवार म्हटल्या भरपूर भक्तगण येता आपली मनोकामना पुरी करता. अशी एक ही आमच्या सणाची परंपरा आसा. श्रावण महिनो सुरू जाता थंय आसा उपासाच्या सामानाची म्हारगाय वाडली. खिचडेक घालपाच्या साबुदाण्याच्या दरात 10 रुपयांनी वाड जाला. सध्या वयल्या दर्जाच्या साबुदाण्याचे दर 60 ते 65 रुपयांचेर पावला. तशेंच मध्यम दर्जाच्या साबुदाण्याचे दर 55 ते 60 रुपयांचेर पावला. तामिळनाडूंतल्या सेलम वाठारांत साबुदाण्याचें उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात करतात. 3 वर्सां जालीं साबुदाण्याच्या उत्पन्नात वाड जाल्ली ना आनी ह्या खातीर साबुदाण्याच्या उत्पन्नाच्या कंदाची लागवण कमी जाल्ली. आतां मात श्रावण म्हयन्यांत साबुदाण्याची मागणी वाडल्या.
उत्तर गोंयांतल्या 33 आणि दक्षिण गोंयांतल्या 29 अशे 62 पंचायतींनी सरपंच पद बायलां खातीर राखीव दवरला, जाल्यार उत्तरेंतल्या 35 आणि दक्षिण गोंयांतल्या 29 अशे 62 पंचायतींनी उपसरपंच पद बायलां खातीर राखीव दवरला. पंचायत खात्याचो संचालक सिद्धी हळणकार हांणी ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी केला. त्या भायर उत्तर गोंयांतल्या 35 आणि दक्षिण गोंयांतल्या 29 अशा वट्ट 64 पंचायतीचे सरपंच आणि उपसरपंच पद उक्त्या गटा कडेन वतले. राज्यांतल्या 186 पंचायतीं खातीर 10 ऑगस्टाक मतदान आणि 12 ऑगस्टाक मतमेजणी. वेंचणूक रिंगणात 5038 उमेदवार आसून 64 जाणांची बिनविरोध पंच म्हणून निवड जाल्या. आजमाने हायस्कुला नेवऱ्या वतीन आझादी का अमृत महोत्सव तशेंच शाळेच्या भांगरा महोत्सवी वर्सा निमतान अंतरशाळा देशभक्ती गायन सर्त घडोवन हाडली. नामनेचे व्यक्तिमत्व सर्गेस्त कवी मनोहर राय सरदेसाय हांचो पूत आणि नामनेचे वास्तुकार सुनील सरदेसाय ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे आशिल्ले. तशेंच ह्या वेळार उदय एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष रामराव वाघ, व्यवस्थापक दिगंबर काणकोणकार आणि हेडमास्टर दिनेश सांतिनेस्कर हांणी ह्या वेळार हाजेरी लायली. ह्या संस्थेचे पयले इनाम पणजेच्या हेडगेवार शाळेक फावो जाले, जाल्यार दुसरे दयानंद आर्य हायस्कूल नेवऱ्या, तिसरे बालभारती विद्यामंदिर, चौथे युनियन हायस्कूल चिंबेर आणि 5वे मुष्टिफोंड हायस्कूल कुजिराक मेळ्ळे. पयशेकार पर्यटकूच मनीस तस्करीत कारणीभूत आसात अशें पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग सांगता. अर्ज संस्था आणि गोंय पुलिशेच्या जोडपावलान आयोजीत केल्ल्या संवसारीक मनीस तस्करी दीस कार्यावळी निमतान तो उलयतालो. मनीस तस्करी हो गंभीर गुन्यांव जावन आसा. गोंयांतूनच अशे प्रकाराचे गुन्यांव घडपाची शक्यता आसा. गोंय पुलीस ह्या घडणुकांचेर लक्ष दवरून आसा अशें जसपाल सिंहान सांगलें. You see, the problem of human trafficking is very serious because human beings being reduced to the level of chattels. Chattel means commodities. Is very unfortunate, and because human beings are not able to exercise autonomous choice, they are induced by certain antisocial elements, and they are put into this human trade, sometimes sexual exploitation, sometimes the work of maids, and sometimes domestic help, and even at certain business establishments also. And people are not able to study, their youth is wasted, and women are sexually exploited. So today, Arz Anyay Rahat Zindagi organized this program in coordination with Goa Police to make people aware about the implications of this serious problem. Though police is there to take action against antisocial elements, but unless the society gets aware, they come forward, share information with law enforcement agencies, they are ready to depose in a court of law, we will not be able to make a dent on this problem. So the main purpose of organizing this function by Arz was to educate people so that people are aware about the evils. ह्या आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. अश्यो आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा आमच्या युट्यूबा वयले गोमंतक टीव्ही चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां फॉलो करपाक विसरूं नाकात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.